एकले आता हे उदक पावसान भरपूर येता न्हू आनी ते शेतान खावटी पडटा आनी ते उदक भितर वयता शेताचें लुकसाण जाता पळय लुकसाण जाता पण तो हें करता ते सो आतां मिनिस्टरा कडेन तुमी सांगल्या उपरांत ताणें आतां कितें तेणी देवस्थानान हें केलें न्हू हां शांतावळी देवस्थान तेणी हें केलें लोकांकूच जाय सगळें सो आतां केन्ना पर्यंत बांदून दिता म्हणून सांगलें तुमकां आतां तेणें 2 म्हयन्यांनी कंप्लीट करता न्हू आयज 5 म्हयने जाले हय 2 म्हयन्यांनी सो हे समज जर बांदून काडलें मागीर तुमकां शेताचें हें जातलें बरें जाता अजून पर्यंत शेत लायता तुमी लायता आसून जाता लायता कितले शेतकार आसतले आतां खूब आसा जवळ जवळ 170 शेतकारां गांवठाण गांवठी विलींग गांवठी सो ही तुमकां रिटेनिंग हें बांदकाम गरजेचें आशिल्लें गरजेचें साम गरजेचें ओके गव्हर्मेंटाक कितें सांगूंक सोदता तुमी तुमची आयज ताणी हें केल्या बद्दल गव्हर्मेंटाक अभिनंदन करपाक अभिनंदन करपाक आनी आमचो बाब मिनिस्टर आमचो आमदार गोविंद गावडे आनी बाब बरें केलें आमकां म्हज्या मित्रांनी ह्या मतदारसंघाचे आमदार आनीक धडाडीचे अशे एक फुडारी गोंयचे अशें म्हटलें वावगी जावचे ना ते बाबश्री गोविंद गावडे मानादीक जिल्हा पंचायत मेंबर्स मानादीक ह्या गांवचे सरपंच भायरचे मानादीक सगळे पंच मेंबर्स जिल्हा पंचायती नांव घेवन आमी रागाबी जावं आनीक देवस्थानचे अध्यक्ष माननीय श्री कुंकळीकर बाब देवस्थानचे इतर सगळे पदाधिकारी म्हजे इंजिनियर बाबश्री चिप्सन तशेंच ताजे बरोबरचे सगळे वांगडी इंजिनियर्स आनीक पत्रकार भाव भिडानो आनी म्हजे मोगाळ भाव सादारणशे 7-8 दीस पयलीं बरयल्लें की हो कार्यक्रम जो आसा म्हणजे हें काम जें आसा पळय हें कामाचो शुभारंभ आज करुया अशें आनी त्या अनुसार आज सकाळीं शुभारंभ आत्तां जाल्लो आसा कामाची कॉस्ट जी आसा पळय न्ही ती सादारणशी 50-52 लाख सुमार जातली पूण कॉस्टा पेक्षा म्हत्वाचें कितें जर जाय जाल्यार देवीच्या चरणा कडेन हें काम आनी तें काम करपा संबंदी हांव अशें म्हणन की मना पासून आयलें की हें काम बेगीन जावपाक जाय अशें म्हणून सादारणशें म्हाका दिसता 2 म्हयन्या भितर नोंद जाली आनीक इस्टिमेट जावन पास जावन टेंडर जावन वर्कआउट सुद्दां जाल्लें आसा कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा पळय न्ही तो बरे प्रतीन काम करपी आसा निरुद्दीन म्हणून आनीक कारण बोरी ताणें आमच्या काम केल्लें आसा थंयसून पंचवाडी 1-2 काम चालू आसात आनी त्यामुळे हें काम बरें जातलें अशी खात्रीन घेयात आनीक एक म्हटल्यार कशें WR डिपार्टमेंटाक कसल्याच कामा कडेन कॉम्प्रोमायज ना क्वॉलिटी इज द फर्स्ट थिंग ही पयली आनी दुसरी गोश्ट कितें जर जायत लक्षांत घेयात की उदकाचें संवर्धन हांव हांगसर बशिल्ले कडेन म्हणजे उबो राविल्ले कडेन पळयतालो की सुंदर अशे उदकाचे झरे जे आसात पळय जे देवळां पोंच्यान हांगसर आयिल्ले आसात पयलीं डोंगराचे उदकाचे झरे जे आसात पोंच्यान जमनींतल्यान आयिल्ले आसात आनी सुंदर उदक व्हांवत व्हांवत सकयल वता म्हाका खबर ना सकयल खंय पावता म्हणटा तें कुळागरा बी पावता जाल्यार बरीच गजाल पूण समुद्रा वचून मेळटा जर जाल्यार वायट ना कारण समुद्राक अशें उदक वेस्ट जावपाक जायना म्हणजे वचून हें जावपाक जाय त्याच वापर जावपाक जाय पंचायत मेंबर्स आनी जिल्हा पंचायत मेंबर्सां म्हजी एक मागणी विनंती गोविंद गावडेनी लक्षांत घेवचें हें थोडेशें हांव केन्ना कितें उलयता तें थोडें अनुभव आनी जवळ जवळ 50-45 वर्सां सुमार राजकारणाक काडिल्ले आसात शिक्षणा भितर जवळ जवळ 50 पावलं आसता ते आमी नेहमीच आमी गटार रस्ते उदक लायटी संबंदी उलयतात म्हजी एक विनंती आसा असो थोडोसो बदल करुया आमच्या मतदारसंघात म्हणजे शिरवयच्या मतदारसंघात पिळवयच्या मतदारसंघात की शुक्रार नाल्यार ब्रेस्तांवास एक दीस जाता ज्या दिसा आमी उदका संबंदी उलोवपाचें शेती संबंदी उलोवपाचें बागायती संबंदी उलोवपाचें आनी तरूण भुरग्यांच्या वेवसाया संबंदी त्या दिसाक आमी तुजे आमचे गटर करपाक जाय रस्तो करपाक जाय लायट दिवपाक जाय वायर उडोवपाची हें काम उलोवपाचें सो एक स्पेसिफीक दीस करुया जेणे करून आमी हे लक्षांत घेयात की एक उदरगतीचें पावल जें आसा पळय तें मोठ्या जगाऱ्यान घेवंक शकता म्हणजे नरेंद्र मोदी जे म्हणटात पळय न्ही शेतकाराचें उत्पन्न डबल जावपाक जाय वगैरे वगैरे हांव पयर काणकोण वता आसतना पळयतालो की काणकोण सादारणशी 1 कोटी भर असो सपोर्ट प्रायस जाका आमी सबसिडी म्हणटात सबसिडी जवळ जवळ 8 प्रकारचे कार्या खातीर मेळटा आनीक सुभाष शिरोडकर म्हणजे WR डिपार्टमेंट आसात न्ही हाजो सामको जवळचो संबंद आसा शेतकाऱ्यां कडेन बागायतकारां कडेन कारण म्हणजे डिपार्टमेंटाचें नांवूच आसा जलसिंचन आनी त्यामुळे हे जलसिंचनाच्या माध्यमांतल्यान शेतकाऱ्यांचे कुटुंबा भितर संवसारा भितर उभारी मेळप हें खूब गरजेचें आनी त्यामुळे ताजें उत्पन्न जें आसा पळय हें डबल कशें जातलें ह्या संबंदी आमचें हें आसपाक जाय म्हाका आमचे गोविंद गावडे बाबा म्हणजे जे सामके होतकोर अशे आसात एक विनंती की दर फायनान्शियल इयराक 2 कोटीचें टार्गेट हांवें म्हज्या मतदारसंघा खातीर 2.5 कोटीचें टार्गेट दवरला
वेगवेगळ्या प्रकारची सबसिडी जी आसा पळय ज्या सबसिडीची शेतकरी लोकांक माहिती ना. आता म्हज्या मतदारसंघात जवळ 4,000 सुमार शेतकरी आसात, बागायतदार आसात आणीक तुमच्याय मतदारांक हांगसर 4,000 किंवा मायज आसतले, 5,000 सुमार आसतले. तर हांकां माहिती नाही कसल्या प्रकारची सबसिडी मिळू शकता, खंय पण मिळू शकता. हे 2 प्रकारच्या हातूंतल्यान सबसिडी मिळू शकता. कारण लक्षात घेयात सरकाराचो आदार हो थंय जायच जेणे करून शेतकरी बागायतदार जो आसा पळय तो ग्रूप घेवपाक शकता, उजी उमेद घेवपाक शकता आनी काम करूं शकता. डेअरीच्या माध्यमांतल्यान जवळ जवळ म्हज्या मतदारसंघात आज पर्यंत दर वर्साक हे 70 लाख सुमार येतात. हांवें टार्गेट दवरला की अंदूच्या वर्साक 75 लाख रुपये जावपाक जाय. सॉरी 1.5 कोटी जावपाक जाय. 1.5 कोटी सबसिडी पार्ट जो आसा पळय जाका आमी मिल्क सपोर्ट प्रायस म्हणटात तो साईबाबाच्या चरणी लीन जाऊन आज शांतादुर्गेच्या ह्या पवित्र परिसरान आमी सगळे जमिल्ले आसात आणि अशा समयाचेर आमच्या बरोबर उपस्थित आसात आमचेच गोंय सरकारचे जलस्रोत मंत्री, आमचे तुमचे सगळ्यांचे लाडके भाऊ आदरणीय सुभाष शिरोडकर, त्याचप्रमाणे ह्या देवस्थानाचे अध्यक्ष श्रीमान कुंकळकार, म्हजे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री दामोदर बाब नाईक, बितके खांडोळाचे जिल्हा पंचायत सदस्य श्री समेशबाब भोसले, म्हज्यो स्वताच्यो ह्या भागांतल्यो सरपंच सौभाग्यवती हर्षाबाई गावडे, म्हजे इश्ट आनी सरपंच श्री विशांत बाब नाईक, बाकीचे सगळे विविध पंचायतीचे पंच, उपसरपंच, आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर, ज्युनियर इंजिनियर, ह्या देवस्थानाचे सगळे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, पत्रकार, मिडिया, तुमकां सगळ्यांक म्हजे वतीन मायमोगाचो येवकार आणि खास करून आदरणीय आमचे भाऊ ह्या म्हज्या मतदारसंघान पयलेच फावटी आमले WRDचे काम आमी त्या खात्याच्या मंत्र्याच्या हस्तकी बुनयादीचो फातर आमी बसयलेलो आसात. बायो तुवें केली काय माशेलां भितर ना 8-9 सुमार बायो हांगा न्ही. ते उद्घाटन केलं फावंडेशनाक म्हणटा सर. सगळ्यांक म्हजो परत तुमकां सगळ्यांचें स्वागत जावन आसा. आज प्रियोळ मतदारसंघ हो एक शेतीप्रधान मतदारसंघ, देवदेवतांनी भरिल्लो हो मतदारसंघ आणि सदांच आमकां ह्या दोंगराच्या पायथ्याशी आमचो गांव वशिल्ले आसा आणि जेदे वेळाचेर कुळागर म्हणू नाका, शेतां पिकां म्हणू नाकात, हें उदक आमकां खूब म्हत्वाचें आसा. आनी म्हाका दिसता गेलीं 7 वर्सां जालीं सातत्यान आमी ह्या उदकाचो जो जलस्रोत जो आसा तो परिपक्वपणेन ताका सांबाळप आनी हें उदक जें आसा तें योग्य तरेन वावरपाक कसलीच तरेची तेजी वाट लागनासता आमी कशा तरेचो वापरपाक शकतले हेजें ज्वलंत उदाहरण म्हळ्यारूच आमचे जलस्रोत मंत्री सुभाष भाऊ आणि आज संपूर्ण गोंयान भितर हो उपक्रम राबयलेलो आसा. आणि तातूंतले तातूंत म्हज्या मतदारसंघान म्हळ्यार मोठे मोठे व्हाळ आसात, न्हंयो आसात, बारीक तळयो आसात, ज्या बारीक तळयांतल्यान सुद्दां मागीर ते ल्हानशे फोंडारे सो जे शेतां पिकां खातीर जशें भावनूच आतां याद केल्ली आसा आमकां एक सुंदर अशें आमी काम गेली कित्येक वर्सां आमी प्रलंबीत आशिल्ले, ज्या जाग्याचेर शेतांय रोयताय आनी मागीर वांयगण रोयतात, त्याच प्रमाणे भाजी पालोय काडटात. अशा वेळाचेर फोंडारे घालून थंय पंप लावन हे सगळे काही गोष्टी आमकां आज उदकाचो पुरवठो आज दिल्लो आसा. आणि अशेंच हें एक मोठें एक काम, एक नालो जो आसा तेजो बंधारो जो आसा तो बांदपाचें हें आज बुनयादीचो फातर आमी बसयलेलो आसा. हांव सगळ्यांच पयलू आदरणीय आमच्या भाऊचे आभार व्यक्त करता, कारण प्रियो मतदारसंघाचें एक काम बारकायेन भाऊ आमकां विचारता कितें तुजें आसल्यार घेवन यो म्हणून, त्या बद्दल प्रियोळकरांचो हो मोग आशिर्वाद असोच आमचेर आसूं दी अशें भाऊ लागीं हांव विनंती करतां. आनी आज ग्रामस्थांनी ज्या तरेन आनी खास करून सगळ्या लोकांनी ज्या तरेन ह्या प्रियो मतदारसंघान आमच्या उदरगतीच्या मळाचेर जो एक भरभरून असो आशिर्वाद दिल्लो आसा तो असोच आसचो अशें एक मागणें परत एकदां करता. आनी आमचें जें स्वप्न जो आसा की शेतकार हो आमचो भारत देशाचो एक ताठ कोणो जावन आसा आनी ह्या सगळ्यांक बरे तरेचें सपोर्ट करप हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. आनी तातूंतले तातूंत शांतादुर्गा देवस्थाना सारकेली एक संस्था आनी एक देवस्थान अशा बारीक कामां खातीर बरेचशो आधार करता म्हणून तेंचे हांव आमदार ह्या नात्यान खूब आभार व्यक्त करता. असोच तरेचो मुखार सपोर्टूय तेंचो आमकां लागतलो अशी अपेक्षा बाळगिता. आणि आज ज्यो काही गोष्टी हें काम व्हडलें काम जें आसा तें टायम बाउंड पूर्ण करपा खातीर आमी एक कटिबद्ध आसात.
आणि एकंदरीत ह्या कामाचे जे स्वरूप जे आसा तें स्वरूप कॉन्ट्रॅक्टर आणि आमचे इंजिनियर्स जे आसात ते योग्य तरेन करतले आणि हांव ऑलरेडी आमच्या देवस्थानाच्या पदाधिकाऱ्यांकूय सांगपाक सोदता की काम हे तुमचें जावन आसा, ग्रामस्थांचें काम आसा, तुमकां कशें काम जाय तशें तुमी करून घेवपाची गरज आसा. कारण मंत्री आमदार बाकीचे सगळे केन्ना आमी काम पूर्णपणें कशें जाता तें पळोवपाक पावपाना, पूण जबाबदारी आमी जर सगळ्यांनी जर घेतली आणि क्वॉलिटी ऑफ काम भाऊ आमच्या तुझ्या डिपार्टमेंटांतल्यान बरीचशी कामे आमची पंच मेंबर म्हणून नाका वस्तुस्थिती थंय उबी रावन काम करून घेता ही आमची जमेची बाजू जावन आसा. आणि अशाच समयाचेर आज परत एकदा तुम्ही सगळे मोठ्या संख्येन हांगा जमिल्ले बद्दल तुमच्या सगळ्यांचे हांव परत एकदा स्वागत करता आणि तुमच्या सगळ्यांचे हांव देव बरें. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.